मोपा विमानतळा खातीर ज्या धनगर समुदायाची जमीन गेल्या तांचे प्रश्न सोडोवचे ना तर थंय कांतारा पार्ट 2 जावपाची भिरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान उक्तायल्या। जाल्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणटा मोपा विमानतळार जितल्या पेडणेकरांक रोजगार मेळ्ळा म्हूण आंकडो दाखयता तो चुकीचो। 1301 अशा थळाव्यांक सद्याक मोपा नोकरी मेळ्ळ्या म्हूण मुखेलमंत्र्यान आमदार प्रवीणांक स्पश्टीकरण दिलां। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विचारलेले सांगला की त्यांनी जॉब दिले म्हणून आय वुड मानता जॉब दिले म्हणून कसले जॉब दिले मरे स्पीकर सर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड हेल्पर असले दिल्यात आणि जॉब GMRचे आहात ते 112 आहात बाकीचे जे आहात ते लोकल कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्यांचे अंडर सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड स्कॅनर असले जॉब आहात इतले बारीक बारीक जॉब BSc MSc केलेल्या भुरग्यांनी थंयसर ट्रेनिंग घेतल्या आपले जॉब सोडून आणि थंय जॉब सोडून त्यांच्यानी हे ट्रेनिंग घेतलेलं आणि आयज ट्रेनिंग घेऊन ते घरा आसात आणि आयज तांकां जॉब ना हेचे उत्तर म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिवचे कित्याक आयज आमी थंय जेन्ना बसतात तेन्ना आवय बापूय भुरग्याक घेवन येता आणि पांयां पडटा आमी गव्हर्मेंट जॉबाक रडटा म्हणून आयकलां हांगासर मोपा एअरपोर्टार जॉब दी म्हणटा आमी उत्तर कितें दिवपाचें कोणाक सांगपाचें ह्यो प्रश्न हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विचारूंक सोदतां। स्पीकर सर आम्ही जे म्हटलं की 2000 आणि अप्रॉक्सिमेटली ऑड भुरग्यांक आतां पर्यंत GMR आणि त्यांच्या अलायड कंपनीज ज्यो आसा ज्यो थंयसर ऑपरेट करता तांच्या खातीर घेतल्या तितूंतले 1200 भुरगे हे पेडणेकार आसा आणि डेफिनेटली स्पीकर सर दुसरे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे भुरगे 631 भुरगे आतां पर्यंत जेंचे थंयसर ट्रेन जाल्या उरलेल्या भुरग्यांक ट्रेनिंगाची फेसिलिटीज ते अवेलेबल आसा। स्पीकर सर इन लॉंग रन आतां भुरगे जे म्हणजे फुडल्या एक 2-3 वर्सां भितर 1000 भर भुरगे अप्रॉक्सिमेटली थंय घेवपाक जाय जे स्कील केल्ले आसतले तेंच्यांनी वेगवेगळे कोर्सीस तेंच्यांनी एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरांतल्यान कंप्लीट केला। डेफिनेटली स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। आमदार बाबजीत आरोलकर हाणें आपलो कन्सर्न पेडणेकारां विशयी सांगलो म्हाकाय चिंता आसा स्पीकर सर लोकल भुरग्यांक आमकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय। परत आनी एक विशय आहा थंयसर धनगर समाज आहा थंयसर त्यांचे ते टेनंट आहले लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे टेनंट आहले तांकां 36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या सिव्हिल एविएशनान 36,000 जमीन दिल्या थंयसर 11,200 नांवार केल्या आणि थंय 24,200 अजूनही सिव्हिल एविएशनाच्या थंयसर आसा आणि थंय देवाचे थंयसर हे आहा थंय सगळे देवाक पांयां पडोंक वयतात आणि थंयसर तो कुडको आहा तो कंप्लीट भायर दवरला एअरपोर्टान ना हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तांकां दिवचे ते देवाचे थंयसर नाल्यार थंय कांतारा पार्ट 2 जावं थंयसर तांकां ते प्रॉपर्टी पयली दिया काडांनी। स्पीकर सर पयल्यान पयली आमचे थंयसर जी धनगर कम्युनिटी आशिल्ली त्या टेनंट म्हणून लागूंक नाशिल्ले बट ते कोर्टान गेल्या उपरांत कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या उपरांत तांकां 14 जाणांक घरां बांदून दिल्या तांकां देवूळ बांदून दिलां 16 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली तेंच्यांनी स्पेंड केला तांकां ग्रावंड आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज थंयसर अवेलेबल करून दिल्या। स्पीकर सर इवन दो म्हणजे तांच्या भुरग्यांकूय वेगवेगळ्या जॉबाक जे आसा ते थंयसर घेतलेले आतां तेणी एकूच मुद्दो जो भितरलो मांडलो की थोडे जाण कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कन्स्ट्रक्शन कंपनीनी जे कामाक आशिल्ले तांकां घेवपाक जाय डेफिनेटली ताका मेळून म्हणजे तांकांय बी परमनंट जॉबान थंयसर GMR आनी उरलेल्या अलायड कंपनीनी घेवपा खातीर सरकार प्रयत्न करतो। आमच्या पेडणेकरांक जे पळय हे मेळ्ळले आसा पयशे म्हाका दिसता चण्याच्या दरान मेळ्ळले आसा आयज हे म्हाका दिसता खंय तरी पेडणेकरांक फटोवपाची कामां चल्ल्याय जॉब म्हाका दिसता सरान सांगला आतां 100 कितले 1200 कितें जॉब दिला म्हणटा म्हाका दिसता हे जॉब हेतूंतले आमचे आतां सद्या कितले आहा रायट नाव तितले सरान सांगचे कित्याक म्हाका दिसता जे पळय आयज सांगलेले आहा नंबर्स ते रॉंग आहा हे तेंच्यांनी कॅल्क्युलेशन केल्ले केन्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्लो मोपा काम तेन्ना पळय त्या हेतून आयज स्टार्ट जाल्लो आतां मोपा जेन्ना स्टार्ट काम केल्लें पळय आयज पासून तेंच्यांनी ते सगळे लेबर्स पासून म्हाका दिसता डेली वेजीस लायताले ते पासून धरलेले आहा आयज कितले आहा आमच्या मोपा जॉबाक पळय तितले म्हाका नंबर्स दिवचे। स्पीकर सर हांव जवळपास बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी विचारलेलो जो प्रश्न आहा पळय न्ही 2263 नांवां जाय आसत न्ही ही जाल्यार ताका दिता आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ हाऊस जेणे करून पेडणेकारांच्या आयच्या डेटीक भितर 1301 नांवां आयच्या डेटीक कितले आहा ते जाय सर आयच्या डेटीक 1301 नांवां ही पेडणेकारांची आसा सद्या आतां कामाक आहा
आतां सध्या कामाक आसा ते Okay. जाय जाल्यार तूं आनी जीत मेळून व्हेरीफाय कर जे 1301 नांवां आयक न्ही म्हाजें आतां तुमी दोगूय लिस्ट घे आनी व्हेरीफाय करा